देवाचें शुभ वर्तमान. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हटलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परतीपालून सोमयान म्हणलें, माट्टा माट्टा, कितले वस्तूची म्हूण धास्ती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हटल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. देवाचें उतर हें.